घसघशांनी पावस ओत्ताना शेतां रोवपी शेतकऱ्यांचें चित्र अंदू जून म्हयनो सोंपपाक पावलो तरी लेगीत पळोवपाक मेळना, कारण अंदू पावसूच आयलो ना. आतां शेतां रोवची केन्ना आनी पीक येतलें केन्ना असो हुस्को ताळगांवच्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. पळयात पावसाचो शेताचेर आनी शेतकऱ्यांचेर जाल्ल्या परिणामा विशीं गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. जून म्हणटकच घोग्यांनी पावस पडपाक जाय, मात अंदू तशें चित्र ना. जून सोंपपाक आयलो तरी पावसाचो पत्तो ना. कालोर वाडला, धरणां आटपाक लागल्यात आनी शेतकार दोळ्यान दुकां भरून वाट पळयतात पावसाची. पणजेच्या स्मार्ट सिटीत लेगीत ताळगांवची भाजी शेतां आजुनूय तशी बरीच फामाद आसा. मात पावस नाशिल्ल्यान ताळगांवचे शेतकार हुस्क्यान पडल्या. तरवो सुकपाक लागला. पावस पडपाक जाय आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें, आनी पावसाची आजुनूय दोळे लावन वाट पळयतात. केन्नाच जावंक ना आहलें. आमी आतां फर्स्ट टायम पळयता आहलें, आनी ह्या आदी आमी नोको केन्नाच अशें जालेलें. तुमी कितलीं वर्सां जालीं शेत करता? म्हाज्या आतां म्हाकाच आतां जालीं 25-31 वर्सां हांव शेत करता. म्हाज्या पयलो म्हाजो बापूय करता, म्हाजो पाय करता. ओके ओके. आनी तुमकां हांगासर शेतान कितें प्रॉब्लेम जाता? म्हणजे गोरवां येता? गोरवां म्हशी हीं आतां पळय सगलीं मार्केटान तीं गोरवां आहा न्हू, 3-4 जालीं म्हणटच देनपाची सकाळची तीं सगलीं शेतांनी येता. तांकां कोणूच पळयना ना म्हणून तांकां व्हरोन खूंय यार्डान घालिना. आमी कितलें कंप्लेनां केलीं तेंचेर, तें आयकना. थोडीं सांताक्रुजसान म्हशी येता, त्यो म्हशी त्यो सारक्योच तीं गोरवां पण खंय थंय, पूण त्यो म्हशी पळय दीस वाड करता न्हू, तें आनीक सांगपाचें ना. कितें दवरिना, ह्या पोंत तें पोंत. समज जर हो म्हयनो समज जर पावस येवंक ना जाल्यार तुमकां कितें त्रास जावपाक शकता? आतां हो म्हयनो पावस येयना जाल्यार फुडलो जुलय जाल्यार मागीर कांय फायदो ना आमकां. जुलय कित्याक 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो देगून तरवो हें करूंक जाय, त्या उपरांत तेका ती कोणची हें जायना मागीर. आतांच कितें आहा पळय तें जुनानूच हें जाता न्हू. आनी हांगासर पावस नाशिल्ल्यान उदकाचो सारको प्रॉब्लेम. तुमी उदक कशें म्हणजे झाडांक घालता? आतां आमी तो चोरवो शिंपता, व्हण्याक आमी व्हणो हुस्पलोलो, माती काडून वयर घातलेली आहा, आनी तितूंतलें आतां तें उदक आमी त्या चोरव्याक घालता. सकाळीं सांजे शिंपचो पडटा. आतां तुमी कितें कितें रोयता? पावसाची आशा दवरून आमकां रोवंक मेवतलें काय म्हणून आमी तें आशेन तें उदक घालून त्या चोरयाक मातसो वाडयता. पावस नाशिल्ल्यान आतां पिकावळ घेवची तरी कशी असो आमकां प्रश्न पडला. आमच्या जाणट्यांनी ही शेतां जमीन राखून दवरल्यात. आमी आजुनूय ही शेतां रोयतात, मात अंदू पावसान आमचो घात केला अशें दूख ताळगांवच्या शेतकारांनी व्यक्त केलां. ताळगांव वाठार हो शेतां आनी भाजये खातीर खूब फेमस आसा, आनी ह्या वर्सा तर जून म्हयनो हो पळय सोंपत आयलो तरी सुद्दां आजून पावस ना. पावस नाशिल्ल्यान तुमकां कितें कितें त्रास जावपाक लागला? पावस ना आनी आमकां खूब त्रास जाल्या. आतां उदक ना आनी आमचे व्हडे माती काडून फोंडोन आमकां पोंदचें उदक काडून तशेंच त्रास काडून आमकां घालचें पडटा. जशें तुमी म्हटलें की हांगासर फोंडे काडून म्हणजे तुमकां उदक काडचें पडटा, माती काडून उदक काडचें पडटा, तशेंच हांगासर सगळ्यांक तशेंच करचें पडटा? हय, सगळ्यांक तशेंच जाले त्रास. उदकूच ना न्हू, जमीन सुकल्या सारकी. जाल्यार आमी पळयलें की पावस आजुनूय नाशिल्ल्या कारणान लोकांक शेतां भाजयो रोवपाक कितलो त्रास जाता तो. लोकांचें अशें म्हणणें आसा की खंयच्याच वर्सा पावस इतको लेट केन्नाच येवंक नासलेलो. आतां जून म्हयनो सोंपलो तरी सुद्दां आजुनूय पावस हांगासर ना पडल्या कारणान आमी शेतां भातां कशीं रोवची असो प्रश्न शेतकारांनी हांगासर उक्तायला. जाल्यार खंय तरी पावस हो बेगिनाच येवपाक जाय, आनी जे शेतकार आसा तांकां शेत भात रोवपा खातीर पावसाचो खूब म्हत्व आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. जाल्यार आमी आयज आशिल्ली ताळगांव ह्या वाठारान, आनी ताळगांव वाठार हो भाजी पाल्या खातीर सारकोच फेमस आसल्या कारणान आमी हांगासरल्या शेतकारांचे सगळ्या लोकांचे
मत जाणून घेतले आणि पावस नाशिल्ल्यान आमी खूब नाराज आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर.